नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाच येवकार हांव दीप्ती काकोडकर गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राणा हक्काच्या दाव्यां खातीर आयिल्ल्या अर्जांचो 31 मार्च मेरेन निवाडो लावपाचो सरकाराचो यत्न मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। स्मार्ट सिटीची बसका जातली 10 जानेराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे विधान। सोनिया गांधी गोंयांत खासगी कामाक लागून गोंयांत आयिल्ल्याची माहिती। आठ जानेराक पणजे आझाद मैदानाचेर ऊस उत्पादकांचे आंदोलन संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाची सरकारा कडेन मागणी। आधुनिक पॅरामेडिकल सुविधा असले बगर घर वसणुकेक मेळची ना मान्यताय सीपीआरचे दितले प्रशिक्षण मंत्री विश्वजिताचे विधान। आणि बोरये भोवतात दिसा उजवाडाक बिबटे सरकारान करचो प्रश्न सुटावो लोकांची मागणी। आता खबर विस्तारान। राणा हक्कांच्या दाव्यांचे अजून मेरेन 10,000 केशी प्रलंबित आसात। राणा हक्काच्या दाव्यां खातीर आयिल्ल्या चडांत चड अर्जांचो 31 मार्च मेरेन निवाडो लावपाचो सरकार यत्न करतले। ते खातीर सुवातेच्या सत्यापनाच्या वेळार दावेदारांनी हाजीर रावप गरजेचे अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच राणा हक्कांच्या विशयावयल्यान सगळ्या 26 जानेवारीक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सांगले अशें मुख्यमंत्र्यांनी कळीत केले। फॉरेस्ट राईट क्लेम रिवाइव करपाखातीर मिटींग घेतली। जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला। 3 गजाली आसतात। पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताच्या उपरांत ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप। आनी हे सगळें पळयल्या उपरांत 2-3 गजाली लक्षांत आयल्या। ग्रामसभेक ते लोकूच येयले। म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता ताका कॉपरेट करचे। दुसरें तेंचेय लोक येवचे पडटा। एफआरसीच्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तातूंतलो एक मेंबर तरी मिनिमम टू मिनिमम येवपाक जाय। तो जर मेंबर आयलो जाल्यार तें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना। म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपल्याक कॉपरेशन मेळना एक एकदां। म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ज्या सगळ्यांनी क्लेमी घातल्या तांच्यांनी कॉपरेट करचें, तांच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक थंयसर जाग्यार येवचें, आपले सगळे डॉक्युमेंट कितें आसा तितके डॉक्युमेंट सबमीट करचे। आणि जर तेंच्यांनी आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक टीम वयता ताका कॉपरेट केलें ना जाल्यार आपल्याक खूब जागा जायी म्हटली, ही सगळी जागा आपली म्हटली, इन फ्युचर जागा मेळची ना। कारण ही केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहा। त्याची आमचे फॉरेस्टाचे लोक, डेप्युटी कलेक्टराचे लोक, सर्वेची टीम, तुमी तुमचो क्लेम घालात, आमी जितकी जागा ती दिवपाक तयार आहा। आमकां सगळ्यो केसीस मॅक्झिमम केसीस ती 31 मार्च पर्यंत आमकां क्लियर करपाक जाय म्हणून आमी फास्ट ट्रॅक करपाक लागलेले आसा। आतां हांवें परत 26 जानेवारी दीस सगळ्या ग्रामपंचायतींनी जितक्यो फॉरेस्टार आसा तितक्यां कडेन ग्रामसभा दवरपाक लागलेल्यो आसा। आतां पर्यंत जवळपास 6,000 केसीस सुमार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाले, 4,000 उरल्या। तितूंतले 3,000 ज्यो आसा पयलीं 3,000 ह्या केसींतल्यान जवळपास हय तितूंतल्यो टोटल 10,136 क्लेम आसल्यो। 6,543 स्पॉट व्हेरिफिकेशन जालें। 3,293 पंचायतीच्या ग्रामसभेंतल्यान गेल्यो आनी सब डिस्ट्रिक्टाकडे 1,777। फक्त हितूर जाला कितें सांगता हांव, लोकांचो इंट्रस्ट ना म्हणून हें फाटीं उरलां, गव्हर्मेंटाचो न्ही। गव्हर्मेंटाचो 100% इंट्रस्ट आसा तांकां जमनी दिवपा खातीर। ते म्हणजे स्पॉट व्हेरिफिकेशन हेच्या मदीं जो डिफरन्स पळय, हे लोक येयना म्हणून उरता। आतां तेच्या फुडलें पंचायतींतल्यान डेप्युटी कलेक्टर ग्रामसभेक उरल्या कित्याक तेंच्यांनी सगळे डॉक्युमेंट दिवना म्हणून उरल्या। अशें जर इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट दिले जाल्यार तेंच्यो केसीस रिजेक्ट जातल्यो। म्हणून तेंच्यांनी आपल्या कडेन आसा ना तितके डॉक्युमेंट दिवचे आनी एकदां रिजेक्ट जाल्यो जाल्यार तांकां हायकोर्टान अपील करचें। म्हजें स्पश्ट मत आसा, आमचे जितके ट्रायबल भाव ताज्या व्यतिरिक्त जे कोण अजूनही म्हणजे फॉरेस्ट राईट क्लेम घातल्या सगळे आपले डॉक्युमेंट जाता तितके बेगीन दियात, पंचायतीन जाल्यार पंचायतीन दियात, डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान व्हरून दियात
आमी सगळ्यो केसीस डिस्पोज ज्यो आसा 30 मार्च पर्यंत करपाक घेतल्या आनी 30 मार्च पर्यंत आमची करपाची तयारी आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो 10,000 क्लेम जे आसा पळय सेटल जावपाक शकता आनी आमी तितली तयारी दवरल्या. आनी जो कोण कॉपरेट करिना सगळीं जाणां आपलीच म्हणटलो ताका मागीर परत मेळचें ना आनी मागीर गव्हर्मेंटाक दोश दिवचो न्ही. इतकेंच म्हाजें 24 जानेवारी ही स्पेशल ग्रामसभा हांवें प्रत्येक पंचायतीक घेवंक लायल्या. तितूंतल्यान स्पेशली हो विशय जो आसा पळय हो विशय ग्रामसभेनी घेतलो. लोकां कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी बी जेणी जमीन आपल्याक मेळ्ळ्या म्हणून रावचो त्या ग्रामसभेक वयचो जेणे करून कोरम जावपाची गरज आसता. स्मार्ट सिटीच्या प्रश्नाचेर भासाभास करपा खातीर 10 जानेराक खाशेली बसका जातली. संबंदीत अधिकाऱ्यांक बसके खातीर आपयल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दवरल्या सगळ्या जाणांक आपयल्या जवळपास 10 तारखेची मिटींग जातली तेन्ना तुमी तुमकां लेटर 100% सगळ्या जाणांक जे आपयली मेयराक आनी बाकी सगळ्या जाणांक त्या मिटिंगेक आपयल्या. पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम लोकांच्या जिवार आयलां हे विशीं ना कंत्राटदार ना पणजे महापालिका आनी सरकार लेगीत गंभीर ना. ताका लागून ह्या सगळ्या आड आम आदमी पक्षान पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम बेजबाबदारपणान चल्लां असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी केला. आज आमी बाक्या कन्स्ट्रक्शन पणजे स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसुडा मागीर CCP आणि PWD हांचेर एक जॉयंट कंप्लेंट फायल केला रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स. वेगवेगळे इन्सिडंट आमी सायट केल्या. आमी फोटोय दाखयल्या की पणजेन आज परिस्थिती कशी आसा. आमकां खबर आसा की 31 तारखेच्या रातचो कळणकर हो भुरगो मरण आयला ताका कारण एक ओपन बिचान तो पडलो स्मार्ट सिटी वर्क काम करतालो तातूंत. हाजे पयलीं आमी पळयला रायबंद्रा एक तांचोच वर्कमॅन माती कोसळून मेल्लो. आमी पणजे दीस रात एक्सिडेंट पळयता. म्हाका दिसता 100-150 तरी ट्रक करतले आसतले. आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ वाल्मिकी वेगवेगळ्या तरेन पणजेन कितें चल्लां तें दाखयता. आमी वेगवेगळ्या तरेन पणजेची घाणेरडेपणां चल्ले ती दाखयता. प्रत्येक जाण ओगी आसा आनी हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसतनाय देर वॉज नो एक्शन कमींग फोर्थ फ्रॉम पोलीस. आनी ऑथॉरिटीज म्हणटाले आमी इन्क्वायरी करता म्हणून पण FIR नासतना इन्क्वायरी कशी करता हो एक प्रश्न आशिल्लो. पूण आमी आज एक फॉर्मल कंप्लेंट फायल केल्या पर्टिक्युलरली नेमिंग दी कॉन्ट्रॅक्टर दॅट बाक्या कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, हिज डायरेक्टर, हिज ऑफिशियल्स, एनी अदर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हू आर टर्निंग अ ब्लायंड आय. काँग्रेसीची फुडारी सोनिया गांधी शुक्राराक गोंयांत पावली. तिची ही खासगी भोंवडी आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. दाबोळे विमानतळाचेर ती शुक्राराक दनपारां पावल्या. सोनिया गांधीच्या ह्या भोंवडेक लोकसभेच्या नदरेंतल्यान म्हत्व आसा. तांच्या ह्या भोंवडे फाटल्यान राजकीय कारण आसूं असो दुबाव राजकीय मळावेल्यान सध्या व्यक्त जाता. संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस पुरवण करपी ऊस उत्पादकांनी 8 जानेराक पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाची माहिती दिल्या. ह्या आंदोलनात 250 परस चड ऊस उत्पादक हाजिरी लायतले. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्यान ऊस उत्पादकांनी हे आंदोलन करपाचें थारायलां. आमच्या मागण्या मान्य करा. 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 जय जवान. जय किसान. जय जवान. जय किसान. जय जवान. जय किसान. आमच्या मागण्या मान्य करा. 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 जय जवान. जय किसान. जय जवान. जय किसान. जय जवान. जय किसान. आमच्या मागण्या मान्य करा. 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 आमचो धरणेचो चवथो दीस आनी आमकां अजून गव्हर्मेंटाचे कोणूच येवन मेळोंक ना. फक्त भायले कोण आहा ते आमचे सपोर्टींग दिवपाक येयल्ले आनी तेन्ना आयज चवथो दीस आमी आतां काल पणजे वचून आमचे आझाद मैदानाचे 8 तारखेक सोमार दीस आमी धरणे आंदोलन करपाचें ठरयल्लें आहा. तेन्ना समस्त गोंयकारांक आमचे सगळे सभासद शेअर होल्डर शेतकरी वर्ग सगळे शेतकरी वर्ग हेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी फूल सपोर्ट दिवचो
अशें म्हणून हांव आमच्या संघटने वतीन मागणी करता. कित्याक आज जो प्रश्न आसा हो सगळो शेतकऱ्यांचो प्रश्न आहा. एक आमचो राजेंद्र देसायचो किंवा हर्षदाचो ऐतिनाथ दयानंद असो कमिटीचो आमचो प्रश्न ना सगळ्या शेतकऱ्यांचो. कित्याक की भाऊसाहेब बांदोडकरांची जी फॅक्टरी बांदलेली ती शेतकऱ्या खातीर गोंयच्या शेतकऱ्या खातीर हिताची जावची म्हणून बांदलेली ती ह्या हितून ती बंद केली आनी आमकां चालू जातली करून आशेर दवरले आनी आजून सुद्दां आमकां तेजो मार्ग मेळना. कित्याक जेन्ना फाटीं आमकां हितून मोर्चा हाडलेलो आमी तेन्ना आमकां धरून व्हरून तेणी आमकां सीएमान सांगलें की फॅक्टरी आपल्या कडेन जायना. तेन्ना आमकां म्हणपाक तुम्ही पळया पार्टी मेळटा जाल्यार आमी पार्टी पळोवन दिली. तेन्ना सीएमान आपूण जावन सांगलें आपूण तुमकां फूल सपोर्ट दिता आनी आमचे सुभाष भाई मिनिस्टर आहा तेका सांगलें तूं मातशें पळय हातीन घे म्हणून आनी तेच्या फाटल्यान फूल सपोर्ट करून आमी तेका तेणी बरो सपोर्ट घेतलेलो आहा. आनी तर आतां जवळ 3 म्हयने जाले हेजें उत्तरूच मेळना. म्हणटा शेतकरी आमकां विचारता कित्याक जेन्ना पणजे मिटींग जाता तेन्ना ते सांगता तुमी शेतकऱ्यांक सांगा अशें सांगलां तशें सांगलां म्हणून आमी त्या प्रमाणे सांगता आनी शेतकरी आमचे आयकत आसा. आनी त्या प्रमाणे शेतकरी आमकां विचारता की आतां उसाचो टायम जालो आसा आमकां ऊस लावपाक जाय फॅक्टरी चालू जातली काय ना किंवा फुडलें तेंचें भवितव्य कितें हें कळोंक जाय. तेका लागून आयज आमी धरणे धरलेले आहा ते आमकां आजून आन्सर मेळना. तेका लागून आमी लास्ट म्हणजे आमचे आतां आझाद मैदानाचेर वचपाचें आमी ठरलेले आहा 8 तारखेक. आधुनिक पॅरामेडिकल सुविधा असले बगर घर वचणूक प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना हाचेर अधिसुचोवणी काडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. उपरांत 25 ते 30 वर्सांच्या भुरग्यां मदीं प्रेसावाचें प्रमाण वाडटा देखून विद्यार्थ्यांक तरणाट्यांक सीपीआराचें प्रशिक्षण दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आम्ही ठरलेले आसा आणि नोटिफिकेशन ऑलरेडी काढलेले आसा दोन्ही हेल्थ डिपार्टमेंट आणि आमचे सीट टाउन प्लॅनिंगान आम्ही फायनल आम्ही जे अप्रुव्हल दिवंक जाय जो पर्यंत आम्ही ॲडव्हान्स पॅरामेडिक अँड ते आमचे डिफॅब्रिलेटर जे हे आसता रिवायव करपाक एईडी ते प्रत्येक बिल्डिंगाक इन्स्टॉलेशन केल्याशिवाय आमच्याकडे कंप्लायन्स असल्याशिवाय आम्ही तांकां फायनल ऑक्युपन्सी आम्ही दिवचे ना. आणि त्याचबरोबर हेल्थ बी ऑक्युपन्सी खातीर काय प्रोसिजर आमचे करचे ना. केदाराक आमी सांगला एक आमचो नोडल ऑफिसर आसतलो डिपार्टमेंटान आनी हे सगळे गोष्टी चेक करपाची गरज आहा. पोस्ट कोविड आमी पळयल्या की खुबशे अशे गोष्टी जाता की अचानक मनीस कोलॅप्स जाता आनी ताका रिवायव करपाक म्हणून आमी गेल्यार आमी पळयता कोणाक जर अचानक कार्डियाक अरेस्ट जालो हे सगळे गोष्टी तुमी इतले व्हडले जेन्ना रिलॅक्सेशनच्या माध्यमांतल्यान इतले आमी बेनिफीट आमी दिता लोकांची राहणीमान सुधारपाक आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक त्याचबरोबर लायफस्टायल प्रोटेक्शन आनी लायफस्टायलाचेर लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आहे. आरोग्य खात्यानूच न्हू पण टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी आनी त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान बी सेपरेट नोटिफिकेशन येतले. आयजचे दिसा हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान नोटिफिकेशन आयल्यार खंय चुकामुक एक कडेन जाली की दुसरी कडेन ते आमी चेक करूं शकता. आणि आमकां कित्याक जाय व्हडल्यो बिल्डिंगेन जर ॲडव्हान्स पॅरामेडिक आनी तो 108 कडेन ते आमी ट्रेनिंग आमी रेकग्नायज करतले म्हणजे 108ची ट्रेनिंग ते ट्रेनिंग दितले म्हणजे आयज 2% लोकांकूच देशान सीपीआराची ट्रेनिंग आहा आनी तांकां खबरूच ना ते सीपीआर म्हणटा ते कशें एडमिनिस्टर करपाचे. म्हणून वॉट वी आर थिंकिंग इज दॅट दे शूड बी ॲडव्हान्स पॅरामेडिक एज पर द नोटिफिकेशन. भौमाकारांचो रस्तो रणनीकरणाचो विशय तापिल्लो आसतना दिवचल तालुक्यातले मुळगांव गांवांतल्या लोकांनी आता लोकसभा वेंचणुकेक मतदान न करपाचो थारायला. हांचे कारण म्हळ्यार खावंडली क्षेत्रांत येवपी तांची घरां. थळाव्या आमदारान गांवकारांक आश्वासन दिलां तरी लेगीत थळावे अजून चिंतेत आसात. ह्या बातमेचो पुराय स्पेशल ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमच्या यूट्यूब पेजीचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो. आयचे जे मायन आहा तो फक्त बिझनेस करपाचो आहा. पयलीं मायन जे आहली ते सारकेच मायन ओवर हे करताले लोकांक तेंच्यांनी जॉबूय प्रोवायड केल्ले. इलिटरेट आहले भुरगे तांकां जॉब प्रोवायड केल्ले आनी तेजेरूच आमचो गांव चलताले की म्हण तेन्ना केन्ना आमची शेतीन हे प्रॉब्लम जावना बागायती केन्ना प्रॉब्लम जावना. आयज तेंच्यांनी आमची सगळी लेक डिस्ट्रॉय केल्ली आहा शेतां डिस्ट्रॉय केल्ली आहा. लेकान तर सगळे अक्षरशः माती भरलेली आहा. आमी 100 फावटी मिटींग घेतली तेंच्या कडेन सेजा कडेन की ती लेक आमकां परत आहा तशी करून दिया जाल्यार ते कानार घेयनात. इवन आमची मिटींग मामलेदारा कडेन सुद्दां जाल्यार मामलेदाराची मिनिट्स ऑफ मिटींग आमचे कडेन आसा. आमची जी शेतकी कमिटी आहा पळय सगळे मिनिट्स ऑफ मिटींग आमी ठेयल्ले आहा. तेजेर अशें मेन्शन केल्लें की तेंच्यांनी आमी क्लीन करून दिता म्हटलेले. हे 3 लेक आमचे मेन वॉटर रिसोर्स जे बागायतदार आनी शेतीक जे उदक सप्लाय करताले आनी ते सफिशियंट उदक आसताले केन्ना ते आटान आसले. आतां हांगासर तरणाटे भुरगे आसा गांवांत आनी हांव कितें विचारता की आतां फुडें इलेक्शन्स लागपाचे आसात लोकसभा आसतली कितके आसतली कितें डिसिजन आसतलो गांवचो की बाबा इलेक्शनाक वोट करपाचें ना किंवा अशें कितें तुमचे ग्रामसभेन तुमी थरयलां की एक इशारो सरकाराक दिवपाचो की सरकाराक तुमची कळकळ कळपाक जाय म्हणून कितें सांगला तुमी. रिसंटली जेन्ना आमची हांगा केळबाईच्या मंडपान जेन्ना मिटींग जाल्या थंय आमी थरयलां की जर सरकार हेजेर कितें एक्शन घेयना इलेक्शना पयलीं जाल्यार सबंद गांव
इलेक्शनाचे बॉयकॉट करतले. लोकसभा इलेक्शन हा पळय ते सगळे गांव बॉयकॉट करतले. आमच्या मुळगांवांनी तोच विशय आसा जी आमची देवळां आनी थोडी घरां लिजाच्या अंडर येयल्ली आसा आनी ऑलरेडी आमी सीएमाक एक 3 म्हयने पयलीं मेळलेले आसा आनी सीएमान आमकां आश्वासनय दिल्लें आसा की ही लिजा भायर काडटा. आनी हो विशय हांवें लास्ट टायम असेंब्लीक 0 ओवराक रेज केल्लो आसा आनी थंय सीएमान म्हाका इन द असेंब्ली फ्लोराचेर एश्युरन्स केल्ले की लोकांची घरां आनी देवळां भायर काडून दितली म्हणून. आनी आमकां ती काडलेली जाय कित्याक लोकांच्या घरांक आनी देवळांक आमकां एफेक्ट जाल्ले नाका. आमकां मायनींग नाका अशें म्हणना पण डेफिनेटली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमच्या लोकांचे घरांचेर किंवा देवळांचेर. सो ताचेर हांव ठाम आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसतलो त्या गोश्टीक. हेचेर 100% शुअर. आज न्ही सदांच आसतलो. हिट अँड रन कायदो संसदान लागू केला तो कायदो रद्द करचो अशी मागणी रिफॉर्मर्स सोशल जस्टीस पंगडान केल्या. अपघातांचें प्रमाण वाडलां पूण जे ड्रायव्हर असतात ते सर्वसामान्य लोक असतात. तांकां 7 लाख दंड आनी 10 वर्सांची कैद लागू करतात. जो मेरेन एखाद्या अपघात प्रकरणाची सखोल कारवाय जायना तो मेरेन ताका शिक्षा जावंक फावना अशें रिफॉर्मर्स सोशल जस्टीस पंगड म्हणटा. हिट अँड रन हो जो कायदो पास केल्लो आसा पार्लमेंटान तातूंत जर एक्सिडेंट जालो कोणी मेलो जावं थंय तो एक्सिडेंट जालो सांडून समज जर कोणी एखादो गाडी घेवन पळयता आसत जाल्यार ताका 7 लाखांचो दंड आसा आनी 10 वर्सांची कैद आसा. आतां हो जो ड्रायव्हर आसा एखाद्रे हाजो ट्रकाचो जो बसीचो ड्रायव्हर आसा ताची स्वताची काय ती गाडी आसची ना आनी ते 7 लाख दिवपा इतलोय तो श्रीमंत आसचो ना आनी 10 वर्सां समज जर ताका जेल जाता आसत तर जाल्यार ताजें लायफ काबार जातलें आनी सर्वसामान्य मनशाचो कोण वाली आसना. आनी अशा परिस्थितीन समजा जर अश्यो घटना घडपाक लागल्यो जाल्यार ह्या सर्वसामान्य गरीब मनशांक कोणा कडेन पळोवपाचें, कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें, कोण ताका पावतलो हो एक विशय आमी म्हणजे आमकां सर्वसामान्य लोकांचो विशय आसा. सरकार एक जो निर्णय घेता जे कायदे तयार करता म्हाका एक सांगून दिसता की जी कायदे जेन्ना हो एक कायदो हिट अँड रनचो कायदो जालो 20 तारखेर तो डिसेंबर 20 तो लोकसभेन तेजें डिस्कशन जालें. रोखडेच 21 तारखेर तेजें डिस्कशन राज्यसभेन जाता. रोखडेच 25 डिसेंबराक 25 तारखेर तेजेर प्रेसिडेंट सायन करता. म्हणजे हे कायदे अशे अशे स्पिडीन पास जे करपाची जो प्रोसेस आसा होच मुळात एक तर चुकीचो आसा. कारण खंयचो बी कायदो जो पार्लिमेंटात तयार जाता तो कायदो खंय तरी पार्लिमेंटाच्या जी दुसरी बॉडी आसता तेंच्या कडेन तेजे डिस्कशनाक वचपाक जाय किंवा जे बॉडी कडेन तो डिस्कशन न जाता. जशें आतां काँग्रेसीच्या टायमार जवळ जवळ जितके बी कायदे जाले तितूंतले जवळ 70% कायदे हे जी स्टँडींग कमिटी आसता त्या कमिटी कडेन तेजे डिस्कशनाक गेल्ले. आयज जर बीजेपीचे आमी रेकॉर्ड काडीत जाल्यार तुमी नेटार सुद्दां पळयला तर जितके बी कायदे बीजेपीन जे केले तितूंतले फक्त आनी फक्त 16% कायदे हे स्टँडींग कमिटी कडेन पावले. हो जो कायदो केल्लो आसा हो कायदो रद्द करपाचो. हो कायदो मुळात जो हिट अँड रन जो कायदो तयार केला खुबशे लोकांक मिस गायड केले वयता की आमचे सुद्दां काही फ्रेंड्स म्हणटा की अरे बेस्ट मरे फाल्यां कोण मारता तेका सजाय जावकूच जाय. आमी म्हणटा सजा जावकूच जाय जो मारता तो पण ती सजा तेका पयलो प्रूव जावपाक जाय न्हू. तो प्रूफ करपाकूच तुमी तेका व्हरून पयलीं भितर बसयतले तेका प्रूफ करपाक दिवचे ना कितें ना जाल्यार कशें जातलें. सर्वसामान्य लोक कोण ड्रायव्हर जे गाडी जी चलयता ड्रायव्हिंग जे प्रोफेशन जे आसा हे उच्चभ्रू लोक करिना. भारत देशातले 90% जे सर्वसामान्य लोक आसा हे असल्या पेशीन आसा जे ड्रायव्हिंग तेका शिक्षण ना काय ना लास्ट तो ड्रायव्हर जाता कंडक्टर जाता. सो ड्रायव्हिंग जो शिकता जो त्याचे पोट जिविका जे अवलंबून आसा ते घरचो संसार अवलंबून आसा अशा लोकांक हो मेजर वोटर आसा. आनी हो उच्चभ्रू ना हो सर्वसामान्य बिलो पॉवर्टी लायन आनी मिडल क्लास इन्कमाचो मनीस आसा जेका शिक्षण ना जेका कसली डिग्री ना काय ना ते लास्ट कितें करता एक तर पिव जाता नाल्यार ड्रायव्हिंगेक वता. अशा लोकांक एका वेटीस धरपा खातीर हो कायदो जाल्लो आसा. कारण एखादो एक्सिडेंट जालो तुका गाडी जर रस्त्यार येवपाक जाय गाडी शूड बी व्हेकल शूड बी इन्शुरन्स कवर आसा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आसा. सो हे सगळें जेन्ना कायद्यान जर आसना हो कायदो तेंच्यांनी कित्या खातीर एमेंड करपाक जाय हो एक गहन प्रश्न आसा. म्हातारी मेल्याचें दूख ना काळ सुकावता. आनी 2024 इलेक्शनाक एकूच ही जी मोग जी आसा
हे इलेक्शन समोर धरून लोकांक भेटी साडपा खातीर हे कायद्याची तरतूद केल्ली आसा. हेका आमचो रिफॉर्मर प्रोटेस्ट करता आनी हाका आमी निशेध करून आमी हाचो विरोध करता. बोरये वाठारात बिबट्याचो वावर वाडला. फक्त 1 आनी 2 न्ही जाल्यार ल्हान व्हड अशे खुबशे बिबटे ह्या वाठारांत भोंवपाक लागल्यात म्हणून थळाव्या लोकांक दुबाव आसा. शुक्रारा सकाळी गडगेवाडा बोरी हांगा बिबटो दिसा उजवाड्यार रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडलो. सरकारान आनी रान खात्यान हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या. शुक्रारा सकाळी गाडगेवाडा बोरी हांगासर एक बिबटो रस्त्यार बिनदास्त भोंवताना दिश्टी पडलो. बिबट्याक पळयतकीच लोकांनी गाडयो थांबोवन तशेंच आसा थंयच्यान मातशे पयस रावून बिबट्याक भियत भियत ताचो व्हिडिओ लेगीत काडलो. बिबटो आपल्याचेर उडी मारीत काय म्हणून बरेचशे जण आबुजूय जाले, मात ना. बिबट्यान मात सुशेगाद लोकांक कांयच करिनासतना सरळ आपली वाट धरली. उपरांत ह्या बिबट्याक रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सापळो रचून धरलो. हो बिबटो ल्हान आशिल्लो, तो उपाशी आनी बाबडो तानेल्लो अशी माहिती ह्या वेळार मेळ्ळ्या. मात बोरयेंत बिबट्यांचो वावर वाडला आनी हो प्रश्न सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी पंच वांगडी सुनील बोरकारान केल्या. त्यांक वाघ येयल्लो पळय न्हू तेन्ना व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो आनी ते व्हिडिओचेर आमकां मातशी भंय दिसपाक लागली की हो जो वाघ आसा पळय न्हू हो वाघ आमकां हांगा सगळ्या पावत काय आनीक ल्हान ल्हान भुरगीं रातची खेळटा हें करता म्हणून आमकां मनाक खूब भंय दिसपाक लागली. म्हणटकीर आमी तेजेर कितें तरी एक उपाय काडुया अशें म्हणून मनाक विचार येयलो. जाल्यार काल ब्रेस्तारा 5:30 तो साईबाबा देवळा कडेन विनोद दामू नायक यांच्या आंगणा बसल्या आशिल्लो आनी तो विनोद म्हणटा तो साईबाबा आरती करपाक वयतालो. तेन्ना तो सकाळ फुडें भायर सरपाक लागून इल्लो पयलीं तेंच्या आंगणा आशिल्लो तो आंगणांतल्यान तेणें धांवणयलो तेका आनी तो असो येयलो. मागीर विनोदान म्हाका सांगलें सुनील म्हणपाक हांगा वाघ भोंवता. म्हणटकीर हांवें सगळे लोकांक सांगलें, लोकांनी ते इजी घेतले म्हळ्यार हांगा आनी वाघ कसो येतलो अशें म्हणून. मागीर काल कितें जालें ते तसो येयलो आनी आमचे तळपड्यार ब्लाज म्हणटा तांकां दिसलो. तेणें तें चड कोणाक सांगलें ना कित्याक म्हळ्यार लोक हांगा आनी वाघ खंयचो काय म्हणून असो. राती कितें जालें, राती अशे 8:30-9 सुमार आमी हांगा गरोवपा बसता भुरगे आनी सगळे आमी टायमपास हांगा बसतात. जेन्ना ते भुरगे बसलेले हांगा अशे बसलेले भुरगे तो वाघ पळय हे वाटेन असो येयलो आनी असो पळय हे फुड्यांतल्यान असो करून असो गेलो ते येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले हांगा हारी म्हणटात गडगवाडो हो पूण हारी म्हणटात. हारी म्हणपा वाघ येयलो आनी आमी म्हणपा जोती बिती सांडून धांवन येयली म्हणपाक लागलो. म्हणटकीर हांवें तांकां कितें म्हणलें जर तर वाघ दिसलो जायत न्हू जाल्यार म्हाका म्हणलें कॉन्टेक्ट करा कित्याक रोखडो फॉरेस्टाक कॉन्टेक्ट करपाक म्हणून. आयज सकाळीं विनोद दामू नायक पळय आसा म्हणून तेणें म्हाका सकाळीं फोन केलो की सर्कला कडेन वाघ येयलो म्हणून. हांव तसोच मोटरसायकल स्टार्ट मारला आनी हांव येयल्यार पळय जाल्यार वाघ आमी ते रिकॉर्डींग आनी आमच्या वांगडा हो आमचो शिवाजील चेडो युवराज तशेंच संजोग आनी हो लाडू हे आनी खुबशे लोक आनी एक फॉरेस्टाचो मनीस आशिल्लो फॉरेस्टाचो. आमी त्या वाघाचे फाटोफाट येयले
वाघाचे, कित्याक की कोणाचेर एटॅक करीत म्हणून एटॅक. आनी हांव ते युवराज म्हणटा ताका मनांतल्यान एक ताका आभार व्यक्त करता, कित्याक लागून की तो उदकाची कायल घेवन तेजे फाटोफाट भोंवतालो उदक पिवपाक. तसां जाम जाल्लो वाघ, उदक तेका दितालो पिवपा लागून आनी फाटोफाट कोणाचेर एटॅक बिटॅक करीत म्हणून तो तेजे बरोबर भोंवतालो. मागीर एक फॉरेस्टा मनशान फॉरेस्टाचे हेका सांगलें आनी तो मागीर हे वाटेन येयलो पळय सर्कला कडच्यान हे रस्त्यान सांगलें. आनी हांगा ल्हान ल्हान भुरगे आसात हे वाटेन तो असो येयलो आनी असो सरोन तो वयर गेलो आनी येते ते पेट्रोल पंपा कडेन ताका फॉरेस्टान धरलो. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, हांव सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी फॉरेस्ट ऑफिसराक हांव सांगूंक सोदतां, एकच ना अशे खुबशे वाघ आसा. कित्याक हो ल्हान ल्हान पेटो अशे कितलेशेच तेणें पेटे काडलेले आसात. तेन्ना हांव तुमचे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करतां की वयर रानांक आनी आसतले हे डावटफूल अशे डावट सामको डावट हो की आसतले तांकां खंय तरी सोदून तांचो बंदोबस्त करचो, इतलें हांव सरकारा कडेन आनी फॉरेस्ट ऑफिसा कडेन मागतां. आमी गडगावाडा बोरी हांगा आसा, जे जाग्यार सकाळी आयज एक बिबटो सगळे रस्त्यांनी भोंवतालो आनी तेजे फाटल्यान जे लोक ताका थोडे उदय दिवपाक भोंवताले. पूण हो बिबटो जो आसलेलो तो जाम जाल्ल्या कारणान आनी उपाशी आसल्या कारणान तो असो भोंवतालो आनी हिंसक असो जावना तो. आयज जेन्ना आमचो सुनील बोरकर पंच, स्थानीक पंच वार्ड नंबर 7, हेणी हांगा गाडगावाडा हांगा बिबटो भोंवतालो हे तेणी संबंदीत सगळे डिटेल सांगलेले आसा. तेन्ना मोठ्या प्रमाणान तसोच गेले आठवड्याक शिरशिऱ्या हांगा मोठ्या प्रमाणान स्वामी विवेकानंद इस्कॉला थंय एक मोठो बिबटो भोंवतालो. तेन्ना हांगा ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान बिबटे आसा अशें सुनील बोरकर म्हणटा. तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी जे लोकवस्तीन ते बिबटे भोंवता तेंचेर कितें ना कितें उपाययोजना करची अशी तेजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरयेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.